उमेदवार विकास प्रभुदेसाय जे फर्स्ट टायम परोरीच्यान लढटा तांकां कांय क्वेश्चन विचारपा खातीर आमी तांकां वेळ घेतलेलो आसा. देव बरें करूं. नमस्कार पुष्पा. आतां आमी एक्चुअली मुद्द्याकसूनच सुरू करुया डायरेक्ट, कारण आतां लोकांकूय वेळ ना. तूं की प्रॉमिसीस म्हणून हे सगळें सांगलां की बेटर वॉटर सप्लाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पिपल्स वॉयस, बेटर हेल्थ फॅसिलिटी, हावज होल्ड फॅसिलिटी, हे तरी दिश्टी पडटा. पूण एक हांगा पत्रकार परिशद जाली जितून संदीप साळगांवकर म्हणून ताणें म्हटलें की विकास हरशी जो 22 वर्सां रावता म्हणटा पूण 22 दिसूय तो मतदारसंघात दिश्टी पडून. पहिली गोष्ट म्हाका संदीप साळगांवकर सर्टिफिकेटाची गरज ना की आमी कोविडान कितें काम केलां तें, बट तरी आसतना तुमकां एक 2-3 गोश्टी सांगता हांव. जेन्ना फर्स्ट लॉकडावन जालो तेन्ना आमी मारुतीच्या देवळा कडेन उबे रावन थंय लेबरांक, प्रवासी जे लेबर आशिल्ले तांकां फूड पॅकेटां वाटल्या. म्हजे बरोबर रुपेश केसरकर म्हणून एक मनीस आसा, तो म्हाका दिसता रोहनाचो बरो फ्रेंड. तुम्ही तेका विचारूं शकतात. इज माय टेस्टिमोनियल आमी कितें काम केलां तें. दुसरी गोश्ट, टिफिन फॅक्टरी म्हणून एक क्लाउड किचन आसा. ऑन एन एवरेज 150 ते 200 फूड पॅकेटां आमी दिसाक थंय ऑर्डर करताले आनी वीज टू डिस्ट्रिब्यूट इट. तिसरी गोश्ट, सीख कम्युनिटीचें जें आसा गुरुद्वारा जे आसा थंय आमी भरपूर कडधान्य आनी अशें डोनेशन दिल्लें आसा. थंय तुमी वचून विचारूं शकता. तर प्रश्न असो आसा की हे खंयच फेसबुकार येवंक ना की संदीप बाब म्हणटा आसतलो आतां, बट तांकां पब्लिसिटी व्हडली, म्हाका पब्लिसिटी व्हडली न्ही. म्हजें हें काम शांततेन आनी कसलीच गडबड न करता हें हांवें कोविडाचें काम केल्लें आसा. फाल्यां तुका जेन्ना तकली नासता की आपूण इलेक्शन लडटा म्हणून, तेन्ना आपूण काम करता तें लोकांक सांगपाची गरज आसता. न्ही, इलेक्शन हें दुसरें आनी सोशल वर्क हें दुसरें. जेन्ना कोविडाचो प्रसंग आशिल्लो तो टायम पब्लिसिटीचो नाशिल्लो. तो टायम खरोखर कोणाक गरज आशिल्ली तांकां हेल्प करपाचो टायम आशिल्लो. दुसरी गोश्ट, सुकूर पंचायतीचो एक वोटर आसा शैलू नायक म्हणून, ताचो भावय कोविडान एक्सपायर जालो. ही वॉज एडमिटेड इन GMC. यू गो एन आस्क हिम वॉट हेल्प यू हॅव गिवन हिम. तसोच शैलू एक दीस 7:30 आमगे घरा आयलो. ताचो एक क्लोज फ्रेंड, आय थिंक फॅमिली मेंबर, अमर म्हणून, वॉज सिरियस. सो ताका बेड मेळनाशिल्ली. ताका आमी बेड मदर केअर हॉस्पिटलान बेड अरेंज करून दिली. तत नंतर एक इंजेक्शन लागता टेझलिझुमॅब म्हणून. ते टेझलिझुमॅब इंजेक्शन गोंयांत खंयच मेळना जालें आनी ते ब्लॅकान 2 लाख 3 लाखान अशें चलतालो तेन्ना रेट. हांवें म्हज्या बेळगांव एका फ्रेंडाक फोन करून तें इंजेक्शन आमी अवेलेबल केलें 48,000 रुपीजान. आनी प्रश्न असो आशिल्लो तो बेळगांवच्यान गोंयांत हाडटलो कोण, कित्याक बॉर्डरी सील आशिल्ल्यो. मागीर आमचो एक डॉक्टर फ्रेंड आसा थंय, त्यांनी आपल्या ड्रायव्हराक ते इंजेक्शनां घालून चोरला घाटार धाडलो. म्हजो व्हडलो भाव मंदार आनी आमचो एक सिद्धू म्हणून फ्रेंड आहा पिल्यान, हे दोगूय रातचे जंगलांतल्यान घाटार गेले थंय आनी ते इंजेक्शन हाडून अडजांक सुमार ICUन दिलें खंय मदर केअर हॉस्पिटलान मडगांव. आनी तो भुरगो आज जितो आसा, बरो हेल्दी आसा. तेका वचून विचारचें संदीपान. हें जर सोशल वर्क न्ही जाल्यार हेका कितें म्हणटा तें खबर ना म्हाका. बेटर हेल्थ फॅसिलिटीज जे उलयता तूं, पिपल्स वॉयस हे उलयता, आमी ओवरऑल पळयलां की पर्वरी मतदारसंघ ह्या बाबतींत बरो आसा. फॅसिलिटीज आसा, लोकांक एक्सेसिबल MLA आसा. हे सगळें आसतना तेच तुवें मॅनिफेस्टोन घालप म्हणजे लोकांक अपील जावचें ना. ना 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 तशें ना. तें पर्वरी म्हणटात पळय ती इज अ रेजिडेन्शियल एरिया. इट्स अ प्युअरली रेजिडेन्शियल एरिया आनी भरपूर लोक थंय रहिवासी आसात. आमकां आसा कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर. तुमकां एक गजाल सांगता, एक 2 म्हयन्या पयलीं किंवा 2-3 म्हयन्या पयलीं हालीवाड्यान एका भुरग्याक सोरोप चावलो आनी सोरोप चावतनी ताका फर्स्ट हाडलो प्रायमरी हेल्थ सेंटरान. थंय एंटीडॉट्स कांय नाशिल्ले आनी एंटीडॉट नसल्या मुळे ताका GMCन शिफ्ट केलो. बट बाय द टायम तो GMCन पावता म्हटल्यार तो एक्सपायर्ड जालो. ही फॅसिलिटी तुमची. सो आय रिकमेंड दॅट वी शूड हॅव अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विथ डे केअर एंड जो बेजीक लायफ सेवींग ज्यो फॅसिलिटीज जाय त्यो पर्वरी खातीर पर्वरकारांक ना. म्हणून हांव सदींच म्हटलें हेल्थ केअर हॅज टू बी इम्प्रूव्ड एंड इट वील बी माय प्रायोरिटी टू गो फॉर अ अपग्रेडेशन ऑफ दीस प्रायमरी हेल्थ सेंटर टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. ओके, तुवें आतां प्रचार स्टार्ट केलो पळय न्ही, आनी भरपूर लेट स्टार्ट केलो कारण हांगाच्या बाकीच्या उमेदवारांक पयली टिकेट मेळिल्ली. रिस्पॉन्स कितें आशिल्लें आनी तुका दिसता ते एक्चुअली यू वील वीन दीस इलेक्शन? पयलीं मातशे 8 दीस त्रास जाले आमकां, बट ऑन द 10th डे आमचो ग्राफ वाडत गेला आनी आयज इफ यू आस्क मी वी आर क्रॉसिंग
9.5 to 10,000 votes. वी म्हणजे कितें दीज आर काँग्रेस वोट्स वी म्हणल्यार आय कॅनॉट से आय एम अ न्यू पॉलिटिशियन. आय एम इन टू न्यू फर्स्ट टायम आय एम कंटेस्टिंग. वी कित्याक म्हटलें हांव आनी काँग्रेस. दॅट्स रिजन इट इज वी. सो काँग्रेसची जी मतां आहा ट्रेडिशनल ती सगळी म्हाका पडटली आनी म्हजो कितें तरी गुडवील आसा, फ्रेंड सर्कल आसा म्हणून एक 9.5 ते 10.5 हजाराचें टार्गेट आमचें आसा. यू विल बी एबल टू डिफीट रोहन खंवटे. डेफिनेटली, नो क्वेश्चन्स आस्क्ड. Are you looking at Rohan Khawte as immediate rival or Sandeep Wazirkar as immediate rival or Aam Aadmi Party candidate as immediate No, I rival? look at BJP as the principal opposition आणि म्हजी आनी BJPचीच फायट आसतली. तुजी आनी BJPची फायट आसतली. एक आमी काल पळयलें हांगा की ड्रग्स परवरी मेळ्ळे. एका फ्लॅटान मेळ्ळे, एका बंगल्यान मेळ्ळे आनी तातूंत एका भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा. ही इज एलिजिडली अफिलिएटेड टू आयपॅक म्हणून सद्या बातमी आसा. ह्या लेवलार पावला परवरी की जे कोस्टल बेल्टान जाताल्यो त्यो गजाली सद्या परवरी जाता. तुमकां ड्रग्सच दिसता. तुमी येदे व्हडले रिपोर्टर रुपेश बाब. ड्रग्साचो इश्यू आसाच हांगा. डे लायट दिसा धव्या लोकांक जाळून मारल्या पेट्रोल घालून. ड्रग्स इज ओके, ड्रग्स आसात ओके म्हणजे तें ओके जायना. बट ड्रग्सा परस वॉट इज इम्पॉर्टंट इज सेफ्टी ऑफ पीपल. पेट्रोल घालून जाळून मारला त्या मेथराक. त्याचेर अजून कांयच उलयना कोण. जो चीफ मिनिस्टर जाका पप्पू म्हणटालो रोहन खंवटे, त्या पप्पून सांगिल्लें 24 आवर्सा भितर मेन एक्यूज जेलीन आसतलो म्हणून. आतां खंय आज ऑलमोस्ट वर्स जावन गेलें. पप्पूय ओगी आहा आनी तो मेन मास्टर माइंडूय खंय आतां खबर ना. यू आर रेजिंग दीस इश्यूज ड्युरींग इलेक्शन जस्ट टू गेट सिंपथी वोट्स मेळपा खातीर सुरू केला. ना ना ना, इज अ रॉंग थिंग. आमी हो इशू रेज ओपनली कित्याक करूंक ना. बिकॉज एका प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक आमदार आसता, एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता. त्याचें काम हें म्हणून हे 25-26 हजार लोक उठून एका वोट मारून एकाच मनशाक हाडटात म्हणून तो आमदार जाता. त्या आमदाराची जबाबदारी हो इशू काडपाक, म्हाजी न्ही. आतां हो इशू काडचो पडटा. कित्याक काडचा? दीस इज इलेक्शन टायम. आय हॅव एश्युर्ड मेथर फॅमिली दॅट द डे आय गेट इलेक्टेड देर विल बी अ CBI इन्क्वायरी ऑन दीस. तेंच कित्याक लँड ग्रॅबिंग जाला. ती कॅनडाची NRI जी फॅमिली आसा, OCI कार्ड होल्डर, तांचो प्लॉटच ग्रॅब केला. फेक सेल डीड आसा. खंय कोण उलयला कितें इतलीं 5 वर्सां. हांगा अदरवायज ऑल्सो लँड ग्रॅबिंग इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज. हांगा सांगलें की कम्युनिटीचे लँड ग्रॅब जाता. हांगा रातयान तुजे दोंगर कापून थंय प्लॉटिंग जाल्लें आसा. विल यू स्टॉप ऑल दीस थिंग? एब्सोल्युटली. हांगा दिसना तुजे हातून म्हणून मॅनिफेस्टो. ना ना ना, ते मॅनिफेस्टो जो 3rd पॉयंट आसा, भय भिताचें वातावरण आसा, दीस यू कॅन रीड दॅट 3rd पॉयंट. बट इलिगल एक्टिविटीज वील बी स्टॉप्ड अशें हांवें सगळ्या बद्दल सांगलां. आनी लोकांची मागणी आसा की हें जी इलिगल कामां चल्ल्यात ती मातशी स्टॉप जावपा जाय म्हणून. No, I shall not indulge in politics of vengeance and no dissent voice raised for the betterment of Porvorim constituency shall be suppressed. Yeah, it is. What does it mean is की जे सपोज आतां हांव काँग्रेसचो उमेदवार, हांव निवडून येतलोच, फाल्यां आयलो आनी BJPच्या लोकांची घरां मोडलीं किंवा TMC कोण वावरले तेंची घरां मोडलीं किंवा तांकां अरेस्ट केले, तांकां त्रास केले, तें जावचें ना. दॅट वील नॉट हॅपन. सायक्लोना टायमार तूं नाशिल्लो. परत परत हो प्रश्न कित्याक येता की ओपोजिशन इज रेजिंग दीस इश्यू एंड वीच वी लार्जली फील की वी डोंट नो बिकॉज वी हॅव नॉट सीन यू इन मिडिया. तूं नाशिल्लोच सायक्लोना टायमाचेर. आपल्या सुशेगाद बिझनेसान बिजी आशिल्लो, लायफान बिजी आशिल्लो आनी सडनली आतां तुका परवरीचेर मोग आयलो. कितें आतां जेन्ना तुमकां खंयच्याय कॅन्डिडेटाक दिसता किंवा त्यांच्या सपोर्टरांक दिसता की आपलो कॅन्डिडेट हारपाचो आहा, खंय ना खंय तरी रॉंग एलिगेशनां घालपाची ही राजकारणांतली संवय. तातूंत हांव नवो, म्हाका खबर ना हें सगळें राजकारण, डर्टी पॉलिटिक्स आय डू नॉट नो. बट तुमी जो स्पेसिफीक प्रश्न केला आतां, सायक्लोन टायमार हांव खंय आशिल्लो. आय वॉज एडमिटेड इन मदर केअर हॉस्पिटल अंडर शशांक प्रभुदेसाय आनी आय वॉज सिरियसली इल आय वॉज कोवीड पॉझिटिव्ह आनी हांव 15 दीस हॉस्पिटलान आशिल्लो आनी त्याच टायमार ते सायक्लोन आयला. You are not there. Technically you are not there. Technically I was not well. No, I was admitted in the hospital. कसो आसतलो फिल्डार हांव. तुम्ही जाल्यार डॉक्टर शशांक प्रभुदेसाय जो आसा, he has treated me for 15 days. You can go and ask him. You are standing in Porvorim as a vote cutter. Just because opposition जी vote आसा पळय रोहन खंवटेची ती कट करपा खातीर
तूं उबो राविल्लो आसा आनी हांगा बोवाळ चल्ला की खंयच्या तरी हॉटेलान तूं वचून रोहन खंवटे कडेन मिटींग करून ऑलरेडी सेटींग केल्लें आसा तुमी. म्हाका एक हास्य येता हेचेर आयकून हें कित्याक येता की फर्स्ट ऑफ ऑल काँग्रेस इज दी मेन ऑपोजिशन पार्टी आनी वी आर नॅशनल पार्टी. वोट फोडपाचें काम हांव करना किंवा काँग्रेस पार्टी करना. दुसरी गोश्ट गेली 10 वर्सां हांव जर रोहनाक खंय मेळ्ळा पब्लीक प्लेस सोडून जाल्यार हांव आतांच इलेक्शनाचो भायर सरपाक तयार आसा. लेट देम प्रूव की हांव रोहनाक थोडी वरां आसा वोटिंगाक. तुमकां सांगता आय रिपीट माय स्टेटमेंट. हांव जर रोहन खंवटे गेली 10 वर्सां त्याच्या बरोबर खंयच्याच पार्टेक किंवा त्याच्या बरोबर इंडल्ज जाला आय वील क्विट नाव. आतांच्या आतां विड्रॉ करून सपोर्ट विड्रॉ करून ओपन सपोर्ट करता. त्यांनी प्रूव करचें की हांव त्याच्या बरोबर खंय सेटिंगाक खंयच्या हॉटेलान गेल्लो तो. ते म्हणना भायल्यान इम्प्रेशन आसा की आसा नॉट दॅट ही हांव ताका 10 वर्सां जालीं मेळूंक ना आनी इज नॉट माय फ्रेंड आनी नॉट माय एनिमी ऑल्सो. वी आर हाय बाय रिलेशन. म्हाका रोहन खंवटे 2 वर्सां पयलीं मेळ्ळा ना न्ही. खंय मेळ्ळा सुनील कवठणकराचे जेन्ना आई बाबा जेन्ना एक्सपायर जालीं ते दोनूय फ्युनरलाक मेळ्ळा. आतां फ्युनरलाक मेळप सगळे जातात फ्युनरलाक सो तो मेळ्ळा म्हाका. पण खंयच्याच हॉटेलान बसून जर कसली सेटिंग केल्यार जर कोण प्रूव करूं शकता आय एम कॉन्फिडंट दॅट आय वील विड्रॉ नाव. मायकल लोबो एक फॅक्टर आसा आमी ह्या बार्देजान पळयल्लो आसा. मायकल लोबो परवरी आयलो तुका मदत जाता हेल्प करता. न्ही मायकल लोबो म्हाजें इलेक्शन कॅम्पेन जें आहा तें तांणीच स्टार्ट केला. फर्स्ट डे ऑफ कॅम्पेन वॉज डन बाय मायकल लोबो आनी ताका कन्सिडरेबल वोट्स आसात सुकूर एरियेन. सो म्हाका दिसता इट इज अ प्लस पॉयंट. पण आर यू बँकिंग ऑन हिम टू गेट इलेक्टेड? नॉट बँकिंग ऑन हिम. इट्स अ प्लस पॉयंट. आय एम बँकिंग ऑन काँग्रेस वोट्स. माय वोट्स on Congress वोट्स. काँग्रेस वोट्स, लायक मायंडेड वोट्स, सेक्युलर वोट्स आनी एंटी इनकम्बन्सी आसा 10 वर्सां कांय डेव्हलपमेंट अशी दिसूंक ना. ती लोक आसात आनी आय एम अ क्लीन मॅन, क्लीन फेस, नो क्रिमिनल बॅकग्रावंड, नो करप्शन चार्जीस. सो पुटिंग ऑल दीस इंटू वन पॉकेट इट्स विक्ट्री इज कन्फर्म. तुमी आमकां सांगलेलें मॅनिफेस्टो काडचो ना म्हणून फाटल्या आमी इंटरव्यूच्या टायमाचेर. आतां यू हॅव कम आउट विथ मॅनिफेस्टो. इज इट बिकॉज मॅनिफेस्टो काडचो ना म्हणूंक ना हांवें म्हणलें मॅनिफेस्टो वील बी डिसायडेड बाय पब्लीक परवरकार. पण जी कामां अर्दी आसात ती फुडें व्हरतलो आनी वन्स आय एम इलेक्टेड एज एम एल ए आय विल गो बॅक टू ईच एंड एवरी हावज अगेन. आय रिपीट आय विल गो ईच एंड हावज अगेन डोर टू डोर परत कॅम्पेन करतलो आनी लोकांचे ग्रिव्हियन्सीस जे आहात ते सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. दॅट वील इज माय मेन मॅनिफेस्टो. हाऊ डू यू रेट Porvorim? Developed constituency, underdeveloped constituency, developing constituency? I will rate it as urbanized, glorified Porvorim by our MLA. Glorified in the sense? Glorified in the sense भायर बरो पेंट मारला घराक आनी घरा भितर सगळें जंगल जाला. दॅट इज ग्लोरिफायड. भायर बरें दिसता भितर कांय ना. भितर रस्ते आसा, भितर पीपल आर हॅपी की दे हॅव फॅसिलिटीज, देर आर गुड पार्क्स, देर आर एम्युनिटीज फॉर ईच ऑफ द एज ग्रुप. रस्ते जे आसा पळय ते रस्ते 10 वर्सां नंतर जाल्यात. लक्षांत धरा तुमी. वचून कॉन्स्टिट्युन्सीन फिरा. गेली 10 वर्सां पर्वरींतले रस्ते जावंक ना आनी इलेक्शनाच्या आजून सो रस्त्याचें काम चालू आसा. एक म्हयन्याभर पयलीं काम चालू केलां न्ही. ते फक्त वोट मागपाक. डेव्हलपमेंट न्ही, हें राजकारण. तुमी जाय जाल्यार आजून पळया फक्त मेन रस्ते खंय आहात आनी ज्या जाग्यार रोहनाक वोट कमी पडपाचे आहात तेच रस्ते जाल्यात. ते हें करपाक स्पेसिफाय करपाक. बाकी सगळे पर्वरीचे रस्ते जावंक ना. रस्ते जाले फायनली. खंय गेले 10 वर्सां नंतर जाले. टायमिंग इज अ प्रॉब्लेम फॉर यू. 100%. 10 years you have wasted. 10 years people have been struggling. तुझ्या हातून ते ना रस्ते बिस्ते करतलो म्हणून दॅट मिन्स यू एडमीट की रस्ते बी सगळे जाल्ले आसा. No, I have not admitted anything. I said development will be done. A sustainable development will be done as per wishes of resident of Porvorim constituent or constituents of Porvorim. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकली कितले मार्जिन डू यू एक्सपेक्ट? No, that I will not say. I can answer this post polling. That is on 15th. I can tell you this. परत येऊन बसूया इंटरव्यू. Yes. म्हणजे कितले जाले ताजेर सून. ते तुमकां हांव सांगता 15 तारखेक दनपारां.
इतले एक्युरेट तुवें बूथ टू बूथ लायला बूथ टू बूथ लेवल केल्लें आसा एक्युरसी वील बी देर आय वील टेल यू नॉट एक्युरसी बट आय वील टेल यू टेंटेटिव्ह फिगर आय वील टेल यू जिखता म्हणून तरी गॅरंटी हांवें सांगलें तुका 9.5 ते 10,500 मतां म्हणून दॅट इज द विक्ट्री दॅट इज विक्ट्री 100% विक्ट्री काँग्रेस वील विन इन परवरीम अकॉर्डिंग टू यू या फर्स्ट टायम काँग्रेस वील विन परवरी ओके देव बरें करूं तुमकां अपील बी करपा जाल्यार यू कॅन डू बिकॉज रायट नाव इज द लास्ट फ्यू अवर्स अपील सगळ्या परवरी वोटरांक तुमची वोट स्प्लीट करूं नाकात काँग्रेसीक वोट करा आणि हांव डोर टू डोर सगळ्यांच्या दारान गेलां जर कोणाचें घर एक चुकलां आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें आमदार जसो जालो की परत हांव प्रत्येक घरान फिरून लोकांचे ग्रिव्हन्सीस सॉल्व करतलो देव बरें करूं हे आशिल्ले विकास प्रभुदेसाय ते म्हणटा की प्रॉमिसीस तांणी दिलां भितून आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा बेटर वॉटर सप्लाय पिपल्स चॉयस पिपल्स वॉयस बेटर हेल्थ फेसिलिटीज हावज होल्ड फेसिलिटीज आनी ते म्हणटा की हांगची लॉ अँड ऑर्डरूय आपूण जाग्यार घालतलो आमदार खंयच्याय परिस्थितीन जातलो 9 ते 10,000 मतां पडटलीं आनी आपूण जिखतलो अशें म्हणटा ते आनी आपूण आमदार जाल्या उपरांत आय शॅल नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स ऑफ वेंजन्स no dissent voice raised from for the betterment of Porvorim constituency shall be suppressed, thereby giving power to the people, of the people to the people. I shall be committed, the pledge. 100% is a pledge. ती pledge याद आसा तुका हय खंयची सांग ती डिफेक्शनाची डिफेक्शन that is not possible defection is not possible I will not defect I may be in opposition आणि पावरीच्या ग्रिडा खातीर हांव काँग्रेसीक आणि परवरकारांक ज्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून वोट केला त्यांचो विश्वासघात अविकास प्रभुदेसाय करचो ना ओके देव बरें करूं तुमी पळयतात हब एंड कावंटर ऑन द लास्ट डे ऑफ कॅम्पेनिंग टुडे ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com channel partners RDX and